आयतारा श्री सातेरी मल्टीपर्पज असोसिएशनान कमलवाडा आमोणा हांगसर मणिपाल हॉस्पिटल पुरस्कृत मेडिकल कॅम्प आयोजित केल्लो। हो कॅम्प आमोणा पंचायत सभाघरांत जालो। ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर आमोणेच्यान निलेश परवार। खूप जाण आसता आतां मल्टीपल आमचे जशें मणिपाल हॉस्पिटल आमी कॅम्प दिता तांकां कोणी तरी हांगा हाडूंक जाय हें म्हत्वाचें आसा। तुम्ही जी इनिशिएटिव्ह घेतली की तांकां गांवांत हाडपाचें आनी लोकांक तपासपाचें ताज्या बद्दल तुमचें अभिनंदन। फुकट आसलेंच म्हणून जायना, फुकट खूब कितें मेळटा पण आमच्या पर्यंत खंय पावता, पूण हाडटा तो आमकां म्हत्वाचो आसा। ताज्या खातीर ह्या पयल्यान पयली आनी त्या निमित्तान तांच्यांनी म्हटलां की तुमच्या कडेन कार्ड आसूंक जाय। कार्ड कसलें? आपल्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना जे गव्हर्मेंटान 150 रुपया आणि 300 रुपया 200 आणि 300 रुपया भरून जे कार्ड आणि ताचे 1 वर्ष जाले काय परत ते पैसे भरपाचे आणि बऱ्याच जाणांक कितें दिसता खबर आहा, सरकार आमच्या कडल्यान हे 200 रुपया घेता मरे म्हणून। जर ते 200 रुपया आणि 300 रुपया घेवंक नासले न्ही जाल्यार त्या कार्डाची तुमकां किंमत उरची नासली। ते कार्ड तुमी खंयसरूय काडून उडयतले जातले, ते कार्ड तुमी खंयसरूय शेणयतले जातले। ते कार्ड म्हणजे 2.5 लाख रुपयाचो तुमकां दिल्लो चेक, सारकोच सांगप म्हणजे तुमकां 2.5 लाख रुपयाचो चेक दिला आनी हो बॅलन्स चेक तुमच्या कडेन दवरा आनी तुमकां केन्ना दुयेंस जाता पळय न्हू तेन्ना ते मणिपाल हॉस्पिटलांत घेवन चला आनी दोतोर शेखर सरकाराक सांगात आपलें हें जालां मरे हातो म्हणटलो ह्या चेकांत आपल्याक 30,000 रुपया पुरो, उरलेले पयशे तुजे कडेन ते परत दवर। ही ती सिस्टीम आसा। हो चेक हेतूंतल्यान 40,000 किंवा 50,000 इतकेच पयशे जे आसा ते काडटात, उरलेले तुमचे परत दितात, फुडले वर्सभर ते पयशे वापरूंक मेळटा। अशा पद्दतीन म्हणजे सरकारान सगळ्यो येवजण्यो दिता आसतना आमी पळयता की लोकांच्या आरोग्याची काळजी सुद्दां कशी घेवपाची ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे पयलीं पासून काळजी घेतला, हेजी आमकां याद उरप अत्यंत गरजेची आसा। खूब खोस भोगता की मणिपाल गोवा इज पार्टिसिपेटिंग विथ द सातेरी मल्टीपर्पज असोसिएशन तांणी जेन्ना आमी सुरू केलां तातूंत एक कॅम्प घडोवन हाडला। तातूंत आमी विल बी जस्ट चेकिंग स्क्रिनींग करतले। स्क्रिनिंगाक कोणाक गरज आसा ते ECG करतले, शुगर टेस्ट केल्ली आसा आनी कोणाक जर गरज आसा जाल्यार दीनदयाळ स्वास्थ्य कार्डाचेर तांणी मागीर कितें ऑपरेशनाची बी गरज आसा किंवा तांची एंजिओग्राफी करपाक जाय हार्टाचें कितें आहा आनी तांची मागीर करपाक आमी थंय मणिपाल हॉस्पिटलान आमी तें सगळें फ्री करूं शकता अंडर दीस स्कीम। ह्या स्किमीचेर अशी OPDन फ्री ना, पण आमी एक स्वास्थ्य कार्ड केला, ताचे फॉर्म्स हांगा अवेलेबल आहा। तुमी जर तो फॉर्म भरलो जाल्यार तुमकां 50% कन्सेशन ऑन ब्लड टेस्ट, OPD कन्सल्टेशन फ्री आसा। ते कार्ड घेवन जर तुमी आयल्यार तो जर फॉर्म घेवन आयलो जाल्यार ते तुमकां फ्री कन्सल्टेशन तुका पयशे दिवपाची गरज ना कन्सल्टेशन करपाक। ब्लड टेस्ट जर सांगल्यो जाल्यार ते 50% कन्सेशन आनी रेडिओलॉजी जर कितें तरी कन्सल्ट हे आसा करपाचें आमी CT स्कॅन, चेस्ट एक्सरे किंवा आनी बाकीचे ताजे 25% आसा। तो हाजो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो। आमी अजून पर्यंत ऑलमोस्ट अरावंड 2,500 ते 3,000 पेशंटांक हाजेर ऑन दीस स्कीम ट्रिटमेंट दिल्लो लास्ट 1 year 2 months सुमार आनी मोस्ट ऑफ देम हॅव बीन एक्सेप्ट मे बी अरावंड 20% जे अपग्रेड केल्ले आसा, रेस्ट एवरीथिंग वॉज डन फ्री ऑफ कॉस्ट इन जनरल गोवा। सो ही स्कीम जी आसा ती सामकी इम्पॉर्टंट आहा, गव्हर्मेंटाची सारकी फ्लॅगशीप आसा। तुमी ताचो सगळ्यांनी लाभ घेवंक जाय। फक्त तो कसो लाभ घेवपाचो ही एक आर्टूच आहा त्या स्किमीची। ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तुमकां कळटलें की ती स्कीम कशी यूज करपाची ती।